प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 13वो विसवोर वोड 1 ते 9 पर्यंत 1 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. Avesor terra, patkat patkur, nator mor. थोड्या गालिलेकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले त्या बैलाचे रगत त्याग केले. त्या विशीं थंय आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी प्रतिपाल दिवन ताणें म्हणलें, अशें ताणें भोगचें पडलें देखून सगळ्या हेर गालिल्यार परस हे गालिलियेचे मनीस अदीक पातकी असले म्हूण तुमकां दिसता कितें? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत मोन बदलिनात आसात जाल्यार तुमी तशेंच मरतले. सिलोमाचो कपूर पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेली, ती जेरुजालेम रावतल्या हेर सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसली अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां, तशें न्हय, पूण तुमी जिवीत मोन बदलिनात आसात जाल्यार तुमी तशींच मरतले. निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोपार आनी ताणें ही वोपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकाच्या मळान एक अंजिराचें झाड लायिल्लें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळूंक ना. तेन्ना ताणें मळो वसयतेल्याक म्हणलें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळ्ळो ना. म्हणटच तें कातरून उडय, बेश्टीच कित्याक सुवात आडायता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हें आनीक 1 वरस तें आसूं दी. ताच्या मुदाक आडें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत, नातोर मागीर खातोर. प्रितीच्या भाव आयज आमी जें देवाचें उतर आयकलां, आमी फकत आमचो नियाळ आयज ह्या निरफळ अंजिराच्या झाडाची वोपारी वर आमी आयज नियाळ करुया. आनी आयज जेजू ह्या वोपारी कितें सांगता? तो म्हणटा, कोण एकलो दाखांचो मोल्यांतलो अंजिराच्या झाडा लागीं येता आनी तो जावन आसा सायब तो, आनी जेन्ना तो आपल्या दाखाच्या मोळ्यान येता, तो पळयता एक अंजिराचें झाड 3 वर्सां कसलींच फळां दिना. आनी तो जो थंयसर अंजिराच्या झाडाक वता आपल्या दाका मोळ्यान पळयता तिका, तो म्हणटा, हें अंजिराचें झाड कसलेंच फळां दिना, कातूर आनी उडय. आनी तेन्ना तो कितें म्हणटा, जो अंजिराच्या झाडाक पळयता तो म्हणटा, सायब, आनी 1 वरस दी, ह्या झाडाक हांव सारें घालतां, ह्या झाडाचो कुयदाद बरो कोत्तां, आनी तेज्या उपरांत हें झाड 1 वर्सा उपरांत दिना जाल्यार तूं कातरून उडय. म्हणजे हें झाड सारें दिल्या उपरांत झाड दिना जाल्यार फळ दिना आसलें जाल्यार तेन्नाच ती कातरून उडोवपाचें आसलें. भाव भयणीनो, 3 वर्सां ह्या अंजिराच्या झाडान फळां दिवंक ना. पूण ज्या दाका मोळ्यान काम कोत्तालो वावराडी आसलो, तो आपल्या सायबाक सांगता, आनी 1 वरस दी, म्हणजे 4 वर्सां दी. 4 वर्सांनी तें फळ मेळोंकूच जाय. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी म्हणटा आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी जेजूचे शीस, आमी खरेंच फळां दिता काय? जेन्ना वो सायब ह्या वोपारीन म्हणटा, तो देव आहा तो म्हणटा, हें झाड कसलेंच फायद्याचें न्ही, 3 वर्सांनी कातरून उडय. तेन्ना जेजू येता आनी आपल्या बापाक म्हणटा, ना बाबा, हें कातरून उडय नाका, हांव ताका देवाचें उतर दितां, हांव म्हजो मोग दाखयतां, हांव ताका सगळें जें ह्या मनशान सांगलेलें की दाका मोळ्यान की हांव सारें घालतां, उदक घालतां, तेजो कुयदाद कोत्तां, तेच भाशेन ह्या देवाच्या उतरान आमी आयकता उपरांत
तें उतर आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो बदलूंक जाय. आनी जेन्ना आमी आमच्यो कोन्यो उतरां, आमच्यो कोन्यो बदलता तेन्ना आमी दिसान दीस जेजू सारके जाता. आनी हीच जावन आसा देवाची खोशी की आमी आपल्या ताच्या पुता जेजू सारके जावल्यार. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ही वोपार आमी आयकता आमी आमकांच विचारुया, आमी खरेंच दिसान दीस बदलता काय? आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो जेजू सारक्यो जातात काय? वो आमी सदांच आमचे दीस येतात, दीस वेतात, म्हयने वेतात, वर्सां वेतात आनी आतां आमी कांयच नको की आमी खरेंच मरतकूच आमी खरेंच स्वर्गार पावतले काय? आमी एक दीस जेजू कडेन पावतले काय? कित्याक जेन्ना आमी खरेंच हो संबंद आसता आमचो जेजूशी, आमचें चिंतप, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो बदलता, आमीच जाणो आमचो आत्मो, पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आमकां सांगता खरेंच तुजो संबंद, तुजो मोग देवाशी वाडत वेता आनी आतां तूं खरेंच म्हजो पूत, खरेंच म्हजी धूव म्हणून. आनी भाव भयणीनो, हो पवित्र आत्मो जो भितर आमची आसा तो आमकां ही कितें म्हणटात ते भाशेन एक गॅरंटी दिता की आमी खरेंच देवाची भुरगीं म्हणून आनी एक दीस आमी मरतकूच खरेंच देवा कडेन आसतल्या म्हणून. ना तर भाव भयणीनो, आमचे दीस जाल्यार म्हयने आनी वर्सां वतात आनी आमी खरेंच नको, आमी खी वेता ती देखून. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार आमी आयकता ह्या ओपारीचेर आमी नियाळ करुया आनी आमी आमकांच विचारुया खरेंच आमी फळां दिता काय? ही आत्मीक फळां मोगाची, पासियेंसाची, खरेंच बऱ्या संबंदाची, आमचो मोग देवाशी वाडत वेता काय? आमचो मोग आमच्या पेल्याशी वाडत वेता काय? आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या वोपारीचेर आमी नियाळ करता आमी आमचे बरे भाशेन चिंतुया की खरेंच आमी देवाची भुरगीं म्हणून आनी देवाची भुरगीं म्हणून आमी जेजू सारकी जावपाक आयजतान आमी वावरुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसवणी करून आतां आमी हें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी खरेंच ही बरीं फळां आमी दिवपाक आमी आयजतान वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.